स्टार्स ऑफ जीएसबी ह्या एपिसोड पळयता आसचे आमगेले सक्कड यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक म्हगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. आज ही आमगेलोटू आमगेले गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे अनेक स्टार श्रीयुत गणेश नायक माम हांनी उपस्थित आसाची हांकां कार्यक्रमाक प्रीतीन स्वागत करतास. नमस्कार. गणेश नायक मामाले परिचय साधारण पूर जनाक आस आमगेले वर्ल्ड वायड चॅनल कोणाक परिचय ना की नाव मात्र तुम्ही ಕೆಲವು जन ऐकून आसताची. हांकां सोना गणेश नायक म्हणून म्हणताची. हांनी लास्ट एक 40 वर्सां कॅटरिंग बिझनेस करून आसाची. जाल्यार हांगेले एक उद्यम ओटूची मस्त सकड एग्जाम्पल तुम्ही सांगता म्हणजे सांप्रदायिक जावन आशिल्ले आनी मूल जावन कोडयालची गांवची देखून कोडयाल गांव तुमकां गोत आसा यक्षगान वागावेसू हें पुरे चड जाल्यार तांणी आतां बेंगळुरा आसल्यार बेंगळुरा जाल्यार आमगेले दक्षिण कन्नडाचे के कोडयालची कल्चर थंयची जनाक कोळका मळाल खातीर जावन यक्षगान वागावेसू हें तें पुरय तांणी आयोजन करता आसाचे. रिसेंटली तांणी देवी महात्मे बेंगळुरांतू आयोजन केलां आनी थंयची जनाक यक्षगाना महत्व कसं ना म्हणून ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. मस्त विचार आसा. हांनी खाली बेंगळूर गांवां मात्र न्ही देश विदेशांत समीत तांगेले कॅटरिंग बिझनसांत तांणी फेमस. एग्जाम्पल तुमकां सांगता म्हणजे कोंकणी संमेलन तुमकां गोत आसा अमेरिका जायत विंगड विंगड गल्फ राष्ट्रांत पुराय जाता आसता. मस्त कडेन USA कॅनडा गल्फ राष्ट्रांत समीत कोंकणी संमेलनांतू हांणी भाग घेवन थंय हांगेले खाद्य कसं की एके तांगेले रुची रुची आशिल्ली खाण कसं की तांची जनाक तांणी पावयलेलें आसा. मात न्ही दीपिका पडुकोणे आनी रणवीर सिंग वय तांगेले एक वर्ल्डीक इटालीन तूं जाल्लें इटाली जाल्यार वर्ल्डीके विशीं पूर जाणां गोत आसा जाल्यार थंय कॅटरिंग कोणालें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेले समाजाचे श्रीयुत गणेश नायक मामाले. रिसेंटली एक 2-3 वर्स फुडें कोवीड येयले वेळार मस्त सकड ताणें एक उद्यम म्हळ्यार खाली उदरनिमित्त मात्र म्हूण न्ही ते एक बिझनस जावन घेवचे बशी तांगेले एक बिझनसांत आमी ते एक 4 जाणां हेल्प जावका म्हळ्यार खातीर जावन कोविडा वेळार अनेक जनाक तांगेले जेवण खाण अशक्तांक पुराय पावोवन तांणी मस्त समाज सेवे केलेलो आसा. ह्या मात्र न्ही बेंगळुरांतू रिसेंटली मस्त वर्सां कोंकणी संमेलन म्हणून आयोजन करता तांणी प्रत्येक पंगडा कोंकणी आमगेले भाशीक कोण आसा की तांकां आपोवन घेवन थंय एक कार्यक्रम करचे. तांकां वेदिकेक तांगेले कसले एक पात्र आसा म्हणजे नर्तकी नाटकी तांगेले सिंगींग की कसले आसा म्हणजे तांगेले टॅलंट वेदिकेन ती प्रदर्शन करताची. मात्र आयिल्ले जनाक तांगेले सर्व कॅटरिंगाचे विशेष खाद्य कसं की ताजी रुची तांणी दिता आसताची. हें तुमकां खाली एक चुटुको दिला मात्र 5 निमिषांत तांगेले एक परिचय कोरका म्हणून आनीक हे मस्त विचारू तांगे लागींची निमगून आमी घेवया. गणेश माम आज यूथ ऑफ जीएसबी चॅनल वर्ल्ड वायड जावन वता आसा. हांगाची तुमकां सादारण मंगळूर एकाडे कर्नाटक भागांतू तुमी चिरपरिचीत इता म्हळ्यार दक्षिण कन्नड जायत बेंगळूर जायत नॉर्थ सावथ हे पूर कडेन तुमगेले कॅटरिंगा विशयी जनां गोत आसा. देश विदेशातून तुमगेले एक विशय कोळका मळल खातीर जावन हें स्टार्स ऑफ जीएसबी एक प्रारंभ तुला येता. आतां गणेश नायक मामाक आमी आत्तां पळयला तुमकां सोशल मिडियांत गुगलांत हांगा तांतू पुरो पळयता आसतली जाल्यार तुमी तुमगेलें बाल्य तुमगेलें गांव हें पुरो कशी म्हूण एक जन आकोलचे खातीर तुमी जल्मान आयले खंय गणेश माम? हांव एक्चुली मंगळूरांत उर्वा मार्केट कोडेलांतू जालाल. वय कोडयेलांतू जालालो. आमी कसले बारी व्हड हें न्हय ल्हान एक सान एक उंडो चक्कुली असले एक कवर न्हू सान बेकरी नाशिल्ले घरा कडेन करून तेचे बेकरी आयटम्स बेकरी आयटम न्हय खाणाच पुरा आमगेले एक्चुली आत्ताय जाल्यार उडगास काडटाची कणगा कचरी केळ्या कचरी बारी क्वालिटी करून विकता आशिल्ले आमगेले आन करता वय वय म्हळ्यार सान म्हणटात म्हळ्यार डब्बे खाण अशी पुरा. आनी एक कसं म्हळ्यार ताणें हांगा बंद रावले पुरा मस्त आमगेले अन्यासन बणसलकार तांगेले घर कडेन पुरा मस्त दिता आशिल्ले आमी. ताजे वांगडा हांव सांजचें येयल्लो तेन्ना तागेले वांगडा हांव वचून डेलिव्हरी करचें दिवचें तशी कॉन्ट्रॅक्ट हांव तेचे दवरून घेता आशिल्लो. म्हळ्यार म्हाका एक रेकॉग्नायज करचें एक हें आशिल्लें. आनी एक कसं म्हळ्यार हांगा आमगेले मंगळूरचे ಕೆಲವು
व्हड जन आसाचे हांगा दाळी तांचे कुंबळे तांचे आनी पुरा एक्चुअली आमी दुर्बळ जेवण खाण दिवचे वचचे असले रे मस्त प्रितीन मोगान घरकडे काफी खाण दिवन मस्त खूश आशिल्ले त्या टायमार तुम्ही तान आणि कॅटरिंग बिझनेस ना 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 कोणेय नाशिल्ले आमगेले बिझनसांत बरें खाण करचें दिवचें जाल्यार एक मेलानो मस्त दुर्बळ जालें रे ते एक मायंड आदावन सांगता आशिल्लो तो कोणाकय कसलें दितना लायक क्वालिटी दिवका प्रत्येक ते सामान हाडटान दवरून करता दवरून क्लीन करून ते एक उद्देश दवरून दिवका म्हणून तें म्हाका एक मायंड आशिल्लें तेच दाखोवन मागीर हें कॅटरिंगा फील्ड कशें म्हणून हांगा आमगेले खाणा अंगडीन बारी फेमस आशिल्लें एक्चुअली खंय आशिल्ले आमगेले चित्रपट आशिल्लें तेन्ना 1972 थंय 72 त्या टायमार गोल्डन फ्रूट प्रोडक्ट्स पण आशिल्ले मस्त फेमस आशिल्ले तेन्ना सगळे आमगेले बंदरार आशिल्ले सगळे जाण सांजे येवन खाण व्हरचें आशिल्लें आज कितें जालें ते केळ्या चिप्स कणगां कचरी ಸ್ವಲ್ಪ आनी बटाटे सांठ ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रोडक्शन केलेलें आमी तेन्ना त्या टायमार मागीर कालक्रमेण तें आमी क्लोज जालें त्याची एक बेज गोल्डन आशिल्लें सोना म्हणून स्टार्ट मागीर तुम्ही थंय तुलान कॅटरिंग बिझनेस कशें देंवले केटरिंग बिझनस आता मंगळूरा तुलान तुम्ही आता शिफ्ट जावन बेंगळूरा आसा नाही नाही ॲक्च्युली हांगा मंगळूर आसतना हांव मस्त हांगा आमगेले फ्रेंड सर्कल आनी आमगेले कोण आसलो हांव आमगेले एक सेवे म्हणून वता आशिल्ले तेन्ना स्कुला टायमार न्ही अशीच वाडो वचचे आनी रांदपा हेल्प करचे वचचे कोणेय जालें तेन्ना पुरो अशी केटरिंगान नाशिल्लें वय 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 मिगेल म्हणटा पळोवचें जाल्यार मस्त जेन्ना रांदपा आनी आपोवन वय वय करता आशिल्लें आनी संबंदाचे आनी फ्रेंड सर्कल सकड हें करता आशिल्लें सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेज म्हणून नाशिल्लें आनी ताजे वट्ट आमी समाज सेवे कोणें मेल्ल्यार आनी बर्डे वचचे हेक वचचे कसले हेल्प करवचे तुमकां पूर जनाल कॉन्ट्रॅक्ट आशिल्ले वय वय आता एक कॅटरिंग म्हळ्यार तुमी आतां मंगळूर आसतना सुरू केलें की ना 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 हांव एक्चुली मंगळूर दाखून कारणांतर बेंगलोराचें केलेलो थंय आमगेले खाणा बिझनस स्टार्ट केलेलो आमी एक्चुली आमी मंगळूर आसतना निर्मला ट्रॅवल्साक न्ही प्रति एक 4-5 वर्सां आमी सप्लाय केलेलो प्रति वाराक मस्त व्हरता आशिल्लो तेन्ना आमगेले टुरा आनी आमगेले उपमामाला निर्मला ट्रॅवल्सांनी व्हरता आशिल्लो आता तुमी बेंगळूरा वचून शिफ्ट जाल्लेचे बेंगळूरा वता सुरवे तुमकां एक चिरपरिचित गांव की फस्ट वचून तुमी ते फस्ट वचून कसले तुमकां गंध घालिना कसले एक नवे एक महानगर ते वचून कसले कोरका म्हणते चमकलेची वय वय काय स्टार्टिंग कशी जाल्ले कितले इसवी साधारण या 91 91 वचून कसले गोतना थंय आमगेले फ्रेंडान आपण व्हेल्लेले एक निमित्त मात्र आनी आमगेले खाणा कंचेरी राबले फस्ट आमी मल्लेश्वरमाची स्टार्टींग दाखून आज ते मल्लेश्वरमाची थंय कसं म्हळ्यार आमकां खाणा वेर करता म्हण एक पद्दत तितलें मात गोत आशिल्लें म्हाका हय ते एक एक्सपिरियन्स आशिल्ले तितलेची खाण करचें की गोत आशिल्लें सेल्स पुरो गोत आशिल्लें तें तितलें हें जेवण हें न्ही जाला की बल्डिकन जाला वय वर्डेक जावन 2 चेडूं आशिल्लीं मेले काम आशिल्लें वाटतं त्या वेळार तुमी वचून हय हय त्या टायमार मागीर कसं जालें म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಆನಿ ಒತ್ತಸಿಲ್ಲ ನಾವು ರನ್ಪ ಆನಿ ಪುರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟು ಏಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಾವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರಂದಪ ಕೋನ ದಿಲ್ಲೆ ರೀ ಕಾಣನಿ ಪುರ तेच म्हाका काय आयडिया येयले रांदप गोत नाशिल्लें म्हाका एक्चुली इवन म्हाका फंड घालून गोत नाशिल्लें एक्चुली तशें हांव एक सान मठाचे एक घरकडेची एक 25 जनां एक कोणाक रांदपा आमगेल्या गांवची केल्या जन आशिल्लीं रांदपी पुरो तांकां आपोवन आमी स्टार्ट केलेलो तें मागीर हें गांव हांगा जाल्यार एक कॉन्टॅक्ट्स पुरो आशिल्ले थंय नवे गांव म्हणटाना तुमी खंयचीच एरिया रे म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ जन गुर्तात जावन वय वय ಸ್ವಲ್ಪ जालेलें तशी जाल्यार आमकां बारी एक व्हड एक टर्नींग पॉयंट म्हळ्यार आमगेलें चातुर्मास 93 बेंगळुरांत तेन्ना हांव काशीमठ ಸ್ವಲ್ಪ वचून आनी पळय पांपलेट दिवचे कार्ड दिवचे अशें प्रकार करता आशिल्लो त्या टायमार मस्त जन आमगेले केलो थंय व्हड व्हड जन आशिल्लेची चातुर्मासास तूं एक कॅन्टीन घाल रे म्हणून म्हाका एक ऑफर दिलेली ते ऑफर कशी म्हळ्यार
कोण उण्यार दिताची तांकां ते कॅन्टीन दिता म्हण ताणें एक हें केलें म्हाका एक कसं म्हण कळ्ळें तें एक धैर्य त्यांनी स्टार्ट केला की 25 जेवण पुरे हां ते ಸ್ವಲ್ಪ स्टार्ट जस्ट स्टार्ट केला जस्ट स्टार्ट केला मात्र आमी ॲक्च्युली हें खोट्टो बिस्कूट रोटी बन्स ಸ್ವಲ್ಪ हांव करन तेन्ना मस्त कोणें स्टार्ट करनाशिल्लें बेंगलोरांत बेंगलोरच्या मस्त गोतना गोत नाशिल्लें आनी कोणेंय स्टार्ट करनाशिल्लें तेन्ना इवन खंयच्या हॉटेलांत तांणी मस्त मेळनाशिल्लें ते चातुर्मासा टायमार एक मिटिंगांत म्हाका सांगलें तूं करता जाल्यार कर ही म्हणून हांव जस्ट 1 रुपयेक तेन्ना सक्कड कोट्ट धरलेले सक्कड 1 रुपयाक दिता म्हण एक अनावन्स केला लाभांश म्हणणे कोण उणी करता तांकां करता पण एक ते आमकां एक भाग्य मेळका म्हूण वय बा तशें स्टार्ट केलें तुमी ते स्टार्ट केलें कशें म्हण गोत ना आमी 4 म्हयनो भारी मस्त फेमस जालें आनी थंय येताले पुरो एक 25-50 जाणां केटरिंग दिवचें पुरो करता आशिल्ले ते आमकां एक तेन्ना कोण करचें आशिल्लें म्हळ्यार तुमी रांदपा आपोवन ना आवाची तुमी करचें वय मेल बायल मस्त हेल्प करता आशिल्ली ती मस्त रोटू थंय हेल्प केला तिणें तेन्ना तशी कॅन्टीन बरें फेमस जालें इथे म्हळ्यार परगांव दाखून मुंबय दाखून थंय दाखून कोच्ची दाखून मस्त जन येता आशिल्ले तांकां थंय खाण जेवण लागीं खंय हॉटेलांनी मेळनाशिल्लें तें एक प्लस पॉयंट जालें थंय दाखून आमी फुल्ल एक नमुने फिंगर स्टार्ट जावन फुल्ल गुर्त जालें म्हाका सगळें बेंगलोरचें तेन्ना एक आमची गेल पुऱ्या गांवांतल्यान आयलेच बेंगलोरची कशी येताची बेंगलोरच्याक येता एक अवकाश आशिल्लो तुमगे गुर्तू जावचें इवन मुंबय दाखून खंय दाखून येता आशिल्ली न्हू थंय एक चातुर्मास तुमी जातरी एक तुमगे एक नॅक मेळ्ळो मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ಡಾಗ हात घाल्ली म्हणून वय 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 व्हड्डा म्हळ्यार तशें न्हय एक तशी जाता जाता आमी एक कोडयाल म्हण एक हॉटेल स्टार्ट केलें मलेश्वरमांत त्याची बेज हांगा कसो आमी कोट्टो बिस्कूट रोटी ಸ್ವಲ್ಪ मेळटा न्हू तशी थंय एक सान मटाचें स्टार्ट केलें ते स्टार्ट करचें कारण कसं म्हळ्यार मस्त जन त्या टायमार चेडूं पुरो फॉरेन वचचें स्टार्ट केलें थंय पापा बामण बायल प्रायाचे मस्त जन म्हाका एक रिक्वेस्ट करूं सुरू केली एक आमगेले घरकडेन एक ಸ್ವಲ್ಪ रांदपानी करून दितवे ಸ್ವಲ್ಪ आमी दोगांय जाण आसचे कोणें नाची ते आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ हें जालें आमी तें एक पार्सल स्टार्ट केलें कितल्या इसवीन सादारण ते सादारण 2001 इसवीन मुजगे सलाम म्हणाले डिलिव्हरी पण तुम्ही तेन्ना स्टार्ट केला म्हणटा 98 99 अशी वय वय त्या टायमार म्हळ्यार मस्त वय आनी कसं केलें म्हळ्यार आमी एक कावंटर घेवचें स्टार्ट केलें बेंगलोरान फस्ट टायम आमी कोणेंय करनाशिल्लें केजी लेखार एक स्टार्ट केलें डेली दाळिते सारू गशी उपकरी असल पुरो तें मस्त फेमस जावचें सुरू जालें मागीर कोण म्हणाले हांगा एक सान हॉटेलाचें केल्लें रे लायक न्हू म्हणून तें आमगेले स्टार्ट केलेल्याची मस्त जनाक गांवचे आयटम खंय दाखोवन येवचें सुरू स्टार्ट जालें तेन्ना एक्चुली युट्यूब फेसबूक पुरो नाशिल्लें प्रचार आहे का मस्त ना आमी आकाशवाणी असल पुरो सांगून प्रचार जावं तोंडा उतरान आनी रेडिओ असल पुरो वय वय त्या कार्यक्रमांत पुरो हें करून तशी आनी पॅम्पलेट दिवचें आनी आमची गेल्याला एक खाण जेवण म्हळ्यार इतर समाजाचे तांणी मस्त लायक करता लायक तेच तुमकां भायर ಸ್ವಲ್ಪ कॉन्टेक्ट मेनली पत्रड असल पुरो कोणें करनाशिल्लें कश्ट नव्हता वय 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 डेली कोट्ट करचें मोड करचें पत्रड करचें असल पुरो तेंचे मेन उद्देश घेवन आमी स्टार्ट केलें मागीर मागीर कसं जालें म्हळ्यार चवथी टायमार परब तेन्ना आमी सकट डेलिव्हरी स्टार्ट केलें तेन्ना आत्तां म्हणटा डॅन्स वॉकिंगचो नाशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ रिक्षा तांतू पुरो आमी स्टार्ट केलें तेन्ना बारी कश्ट आतां म्हणके लोकेशन नांव दवरलें की तुमी सोना ना कोडयाल म्हणून कोडयाल म्हण आशिल्लें तेन्ना वय सोना कॅटरर्स अशें एक नांव दवरनाशिल्लें ते आमगेले कॅटरिंग बिजनस ते दोल ते तुमी आतां 25-50 ताजे भितर आशिल्लें वय मागीर एक हॉट ब्रेक थ्रू केय म्हणलें ब्रेक थ्रू मागीर मागीर एक एक मुंजी वाडीक स्टार्ट जाता फस्ट बैंक केलें की 25 आशिल्लें सडन एक 200 150 500 एक म्हळ्यार मेनली हांव फुल्ल प्लेजड शिकून आशिल्लो रांदप तें म्हाका एक बारी विश्वास कित्याक म्हळ्यार हें एक काम तो कोणाक नमवून केल्यार खंडीत
इथे म्हणाली हें रांदप करताल मनशाने असं पण ಸ್ವಲ್ಪ गांव सोडून हांगा थंय पुरो धांवन गेलो मनशे वय 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 तांगेलो न्ही येता म्हणाल ना येता म्हणाल ताजे कितें कोणाकय असल विषय तो आम्ही आणि 2 दिवस नंतर पळोवया म्हणल्यार जायना सडन कसले कोणे हात दिले म्हणजे तयार जावनच का खंयच्या ताजे खातीर हांव कोणाकय येताय जाल्यार हांव होटल करता केटरिंग करता म्हळ्यार फस्ट सांगता तुमकां काम गोत्ता स्वय म्हणून आमकां पयलीं काम गोतना जाल्यार आमकां म्हळ्यार ग्लास दोन दवरून वय कोयर प्रत्येक काडून एकाक प्रती एका रेडी आशिल्ले मित आमकां ते हात धरले आनी कसं म्हण गोतना हांव केल्लें रांदप ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ जालें वय आनी ಸ್ವಲ್ಪ नवे ट्रेंड स्टार्ट केला हांव फुडें पुराय एक नमुना एकल्याक आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ नवे नवे टेस्ट टेस्ट चेंज नाव विंगड दिवचे तसं पुरो स्टार्ट केला हांवें इनोवेशन केलें मस्त पुरो आयटम आनी एक आमी ऑर्डर दिल्यार एक 2-3 आयटम आमी एक्स्ट्रा दिवचे असं पुरो स्टार्ट केलें जनाक एक पाटी एक तुमगे एक इन्वेस्टमेंट कशी जालें म्हळ्यार हॉट रांदना पयलीं कडेन वापस तुमी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कांय ना एक्चुली हांव सांगता जाल्यार सावथ कॅनरा आमगे मंगळूर दाखोवन जेवा खंय सेटल जाला बेंगलोरांत आमगेले आमचे गेले जेवो ना हें बंटांचे जेवो बारीचे हांग जन आज वेरेक आमगेलो अनुभव अंतू कोणें आज वेरेक एक दुड्ड दिन अशें जेवो एक ऑर्डर केल्यार इमिडिएट एडवान्स दिताची नाही त्या नाही आता तुम्ही आता हॉड कॅटरिंग बिझनेस म्हणून देवताना तिथले नमुना आयदन जाऊ का नाही, नाही, तिथले स्टोरेज जाऊ का गोडाऊन जाऊ ते का आमी करता 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 गेले हांव सांगचे कसलें म्हळ्यार आमकां तसलें व्हड इन्वेस्टमेंटाक कसलें हें जावं म्हण कांय जाय अगत्य हे अगत्यपणी इथे म्हळ्यार लायक ऑर्डर दिताची लायक रेट दिताची आनी दुड्ड करेक्ट टायम टू येताची तशें आमी एक 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 रेडी करता करता स्टेप बाय स्टेप आमगेलें किचन आमगेलें रेडी केलें आणि आता कितले तुम्ही ऑर्डर कॅटरिंगा करान पॅक पुराय आपयताचे ताजी लास्ट एक फिनिशिंग तुम्ही हांवें करता आज कितें जाल्यार आज जाल्यार हांव रांदप करतना आतां मेल पूत ಮೇಲೊಟ್ಟು ತವೆ ಸ್ಟಡಿ ಇದಲ್ಲ ಆಜಿಕೆ ಜಲ್ಲದೆ వచ్చును ತಂಗೆಲೊಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು ಕೋರ್ನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೋರ್ನು పెట్టేది मी हांव कसला निंबूच म्हणल्यार आतां एग्जाम्पल आतां एक कोण एकलो रन पॅक तुमी आपयले नवे रन पॅक तुमी आपयले एक दाळी तो एक करी म्हळ्यार आतां 100 एक तो एक 1.5 किलो म्हण तागेले एक मनांत आसता एग्जाम्पल तशी तुमगेले एक मनांत तूं ना माऱ्या तूं तई कसले करी गांवांत तूं हांगा तूं 2 किलो घाल का दाटा जाव का तशें कसले तुमी सांगचेस की ना इथे म्हळ्यार आमी कोणाकय आपयल्यार हांव कशी मिगेले हें करता पळय ताणें तशी कर का तांगेले हांव फॉलो करना त्यांनी ऐकतच हय आनी मिगेले ट्रेन जालो केलो चरके आसात मिगेले हांव कशी सांगता तशीची तेच मेथड फॉलो करताची तशें आमकां कसं पुराय घाल का तुमी सुरेख इन्स्ट्रक्शन दिता वय वय कंप्लीट इथे म्हळ्यार हांव फॉलोअप करता करेक्ट इवन आत्ताय जाल्यार आमगेले वॉर्डीक जेवा हें जेवा आमी खंयी चुकयनाची कितले 50 जाणां जाल्यार वचून वाडचे इथे म्हळ्यार ते जनल संपर्क मस्त अगत्य करेक्ट आत्ताच काला कसं करता म्हळ्यार वॉट्सॅपार पेटोवचे उलयना शिरपचे तांतूची मेन मन असं कोर का तांकां आनी आमकां एक ऑर्डर आयली म्हण जाल्यार आमी इमिडिएट फोन करून उरलो न्हू ना आमी कितलेय दूर जावो तांकां घर कडेन वचून उरलो न्हू जाग पळोवन तांकां प्रती एक आज जाल्यार करताचे खंयचे कॅटरिंग जाल्यार आत्तां केलो पळय हे वायट म्हण सांगचे न्ही तांणी तांगेले जना पेटयताचे तांणी वाडताचे करताचे येताचे वापस बिल्ल पेटयताची गूगल पे करताचे जाल्यार तुमी तशें न्ही त्या पार्टीला वचून 100% तुमगेले घरा कामशे तुमी तशें आमी सगळेच आतां बेंगलोरांत कोण जाल्यार आमकां संपर्कारी आसताची आणि तेन्ना तुमी ಸ್ವಲ್ಪ इनोवेटीव करून नव ಸ್ವಲ್ಪ आयटम्स एक एग्जाम्पल कसं सांगेत म्हळ्यार आतां एक कसं स्टाईल चेंज म्हळ्यार तुमी स्टाईल चेंज म्हळ्यार आतां सगळे आतां आमगेले कोडयालचे रांदप पुरो कसकसल आसा पळय ते जनाक पावचे म्हणके म्हळ्यार आतां आंबे उपकारी म्हणल्यार एक मेथड करताची आमी ಸ್ವಲ್ಪ ताका कसले मसालो बिंगड आनी घालून चिक्के चेंज असल पुरो करचे स्टार्ट केलेचे आमी ते इवन आतां सासम केले रे ಅವನ ಸಮಯ सासम करताचे ताका ಸ್ವಲ್ಪ विंगड एक कसले ॲड करून अशें पुरो स्पेशल नावांनी दिली की तुमी खंयचे तशें कांय ना आनी सिजनल आमी मेनली सिजनल हाका आमी मस्त हें केलें दिताचे पावसाळीक खाण जेवण असल पुरो मस्त स्टार्ट केलें आमी इवन आत्ताय पुरो फॉलो करता मिगेल म्हणटा हांव सांगतलें बेंगलोरांत कोण केल्यार आमी पळोवनूच केल्यार म्हणून म्हाका एक मना येता खंडीत
खंयच्याके एक इन्स्पिरेशन जावंक येता विंगडान करतना तांकां पळोवन एक धैर्य येवचें म्हण आसा तशी बेंगलोरांत मस्त जाणां तुमगेले इन्स्पायर्ड जाल्ल्याचें म्हण लेखता आनी आमगेले हांव फस्ट कोण आमगेले काम येता की तांकां फस्ट रांदप शिकचें सांगता वाडची गिडची पुरो जने करता बाय फस्ट आमकां येता एक पर्सन येवन आमगेलो ಒಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ रांदप करू सुरू केलं आमकां ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ जाता करेक्ट आमगेलो ಒಟ್ಟು ते म्हणा तो येवन ताका शिकयल्यार तो काय पांय व्हड जन जाता म्हणा वय हांव त्या लेखाना केन्नाय प्रत्येकला स्टार एकूल एक आसा ना वय वय मेन तांतू एक इच्छाशक्ती आसका प्रामाणिकता आसका ಈವನ್ ಮಿಗೆಲ್ ಒಟ್ಟು ರನ್ಪ ಇಲ್ಲತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಕ 10-15 ಜನ ದೊಡ್ಡ ಕೇಟರ್ ಆಸ್ತಲ್ಲ आजके तांणी पांयदार वचताची ते म्हळ्यार ते एक प्रीती वय बा अनेक कसं म्हळ्यार आमगेले एक टीम आसा मस्त जना हांव सक्कड जनाक आमगेले ಒಟ್ಟು काम करता म्हण हांव केन्ना सांगना जाल्यार आमगेले ಒಟ್ಟು काम करतले आमी इमिडियेट पेमेंट करचें तशें जावन आमकां एक तांणी जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ येता 50-100 जन एनी टायम आमकां येवन सहकार दिता तशें जावन हांव आजके जाल्यार म्हाका कसलेंय टेन्शन ना आनी कितले जाण आसा गणेश माम घरांत तूं तुमगेले कितले जाण आमगेले आमी बायल हांव मेल बायल दोग जाण चेडूं आहा कसं करता आसाची एकलोच आमगेले हें पळोवन घेता कॅटरिंग पुरो फुल्ल तोवय कसो म्हळ्यार कोवीड आमकां भारी मस्त हेल्प केलें एक्चुअली सांगता जाल्यार कोविडांत मस्त जनाक पेट्ट पडचें पुरो जालें न्हू पेट्ट आमकांय पडला जाल्यार आमकां त्या वेळार सेवे रोवपार एक अवकाश मेळ्ळा आनी गुर्तू जालें मस्त जाणालें एक जाल्लें आनीक कसो म्हळ्यार मेल पूत मिगेल म्हणके रांदपा लायक ट्रेन जालो करेक्ट त्या वेळार विंगड कसं त्या टायमार मन चड घालो टायम मेळ्ळो ताका त्या टायमार आमी कसो केलें म्हळ्यार नुता बैसानीची त्या टायमार आमी डोर डिलिव्हरी दिवचें असल पुरो स्टार्ट केलें आतां व्हड रांदप आमी फुडें दाखोवन करताची ते विंगड विशय त्या टायमार आमकां तें रांदप करचें तसलो कॅपेसिटी कोणाक वय न्हय मा 10-15 जनां घेवन व्हडीक करचें पुरो ताका हांव मुगेल पूत मुगेल बायल मेळ्ळो डेयली एक ऑनलायन डिलिव्हरी करचें पुरो स्टार्ट केली तशें मुगेल पूतय तातूंत ट्रेन जाल्लो एकलो ट्रेन जालो ताका एक मन आयलें माने मेन आनीक पूत दुबयन तो शेफ तो 5 स्टार होटलांत वय 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 दिसलं तुमगेलें आतां खानदान हंतू वयलें फुड्डान तूची मुखार वच्चाक अनेक कसं म्हळ्यार सक्कड जन म्हाका खूश म्हळ्यार सक्कड जन तांगेले फिल्डांत प्रामाणीक जावन करता अनेक कसं म्हळ्यार अपडेट जाल्ल्याची तुमगेले अन्नाल कालारी तुमगेले कालार अनेक अपडेट जाल्ले तुमगेले पुताची चॅफ काल ताकी खंयचे समजावक की त्या लेवलार तांणी वता आसाची वय आनी तावडे स्टार्टींग सांगलें फिल्म एक्टर्स आहा तुमगेले मस्त आतां दिपिका पडकोन इटलीचे आहेत आनी मस्त नाका आज उलयल्यार वपास निमिताची वपास आनी प्रोग्राम एका निमिताची म्हण तेजी मस्त जनाल तुमी केला कोणाल पुराय एग्जाम्पल तुमी सांगता म्हण जाल्यार नाही मस्त म्हळ्यार हे ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ತನ್ನೇನೆ आता शिवकुमार कशी कॉन्टॅक्ट जाल्ले गणेश माम तुमगेले फ्रेंड सर्कल एकला तोंडातलो ॲक्च्युली दीपिका पडकोणाला हाजी हें करचें एक कारण आसा ॲक्च्युली आमी 2006 ಅಂತ ॲक्च्युली हांव कोंकणी संमेलनाक फस्ट हें केलेलें तेन्ना ते दाखून एक 4-5 जाणां आयलीची आमगेले पळोवन आमकां रांदप करता म्हणून ते ॲक्च्युली व्हड स्केल एक 3000 जनां तुमी हांगा गेलेले कॅनडाक कशी न्ही आलोचन केल्यार बी करता हांगतुल्यान 3000 जनांना हांगतुल्यान वचून ते एक जबाबदार घेवची म्हळ्यार कशी साध्य जाल्ले नाका तुमकां आतां निमगोचे फस्ट फॉरीन 3000 जनांना कोरका तुमकां एक धैर्य सवय जाल्यार मनांत एक नमन याचे भंय आशिल्ली किस्सले जाय न्ही एक मना आशिल्लें म्हाका गोत्त आसा हँडल करता म्हणाल एक धैर्य आशिल्लें म्हाका ॲक्च्युली तांणी म्हळ्यार आमी दोगां जण येवका म्हण आमी आपयलेची आमी चमकलेची हांव मिगेल पापा बायल कशी म्हळ्यार हांव कशी सांगता ती रेडी आसता 2006 कॅनडा दाखून आपयलेची आनी लायक तांणी पुरो ट्रिटमेंट आनी बारी चांग जावन आनी एक कसं म्हळ्यार ते पुरो व्हड एक कन्वेन्शन हॉल पुरो फॉरेनर्सूची शेफ आनी तांणी पुरो फस्ट एक 3-4 फाटी मिटींग करून एक पुरो मागीर एक टीम हांगा दाखून गेलेलो आमचे गेलो आसतना तांणी पुरो थंय एक आमकां हेल्प करून पुरो आसता
ते बारी सक्सेस जाले फुल 3000 जनाले सक्सेस जावन मस्त खुश जावन ते हंतुची फायनल डे अंतू तांगेले एक आमकां स्टँडींग ओवेशन दिवन 2008 कोंकणी संमेलनाक USA तुळची येवका म्हणून अनावन्स केलें ते एक आमकां एक बारी खुशी थंयतून आनी कॉन्टॅक्ट जाता गेले वय वय मागीर ती ती दिपिका पडुकोणे 2008 तिगेले अम्माने आनी थंय येयलीची प्रकाश पडुकोणे तांणी मेन गेस्ट जावन आशिल्लीची तेन्ना तांकां गोत्त आशिल्लें फॉरेनान येवन फॉरेना वचून करचें म्हणल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट आसा हांगा आमगेले वय हांगाच हांगा सकयल आमगेले हातपाय पुरो जरी आसताची मेळटा हें प्रमाण जाल्यार थंय कशें म्हळ्यार एक धैर्य सुका थंय पुरो ಸ್ವಲ್ಪ मेथड चेंज म्हळ्यार इलेक्ट्रीक ओवन्स करेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ आमकां चड उण जाल्यार कश्ट आसता म्हळ्यार लायक मनाक विंगड विंगड नमने आसता ಕೆಲವು रकडा उज्ज्याच्या एक विंगड टेस्ट म्हूण म्हणटाची म्हाका गोतना वय 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 तशी ना ना 100% वय वय तशी बंधन थंयच्या कसं म्हूण कळना ना ना 100% ताका मस्त डिफरन्स आसा आनी आमगेले मंगळूरचे नाल्लाक पुरा बेंगलोर नाल्लाक चड उणें आसा जाल्यार आमी टेस्ट करचे रे ಸ್ವಲ್ಪ तांब्या कटारारकेला एक अनेक पुरो थंयच्या आयदन ते पुरो पळोवका जाल्यार एक कसं म्हळ्यार फस्ट पुरो जात तेची समकोन करेक्ट एक केल्लें ओके तुम्ही आता अमेरिका गेल्ले अमेरिकाचे विशय काढले उपास इटली म्हणताना कसले म्हळ्यार कसले आलोचन करू जायना ते इटली ना वर्ल्डीक गेला वय वय म्हळ्यार हांव एक्चुली तेन्ना दुबय टुरार आशिल्लो तांगेलो कॉल येतना दुबय कोण गे म्हळ्यार एकलो होटल केलेलो हांव म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ते केल्यार म्हाका आपयताची तांचे एक सेटअप करचे जेवो आनी ಸ್ವಲ್ಪ रांदपा आनी ट्रेनींग करचेक जाल्यार हांव 2-3 फावटी वचून आयलो दुबयक जाल्यार इवन तांगेलो एक कॉल येयलो तेन्ना फुडें आमकां गोत्त आशिल्लें तें म्हळ्यार आमगेले हांगा दाखोवन तांणी मस्त यूज करता आशिल्ली फुडें कोडयाल म्हणून रेस्टोरंटा दाखोवन तांगेले घर कडेन डेलिव्हरीन दिता आशिल्ले आमगेलो विशय पुरो जनांक गोत्त आशिल्लो जाल्यार इवन आमी GSP ಕಾಣೋ ಮಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರಸ್ವತ್ ಲೋಕಕ್ಕನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ जावक बंटांचेक ಸ್ವಲ್ಪ चेंजस जावक ते आमी आमकां गोत्ता सुकता कोण कोणा कसकसल रुची जावक म्हण ಸ್ವಲ್ಪ डिफरन्स करका ते इवन आमी पत्रडेक तीक जावक जाल्यार सारस्वत तांकां ಸ್ವಲ್ಪ गोड पुरो करका जाता बंटाचे ಸ್ವಲ್ಪ तीक जावक तशें पुरो चेंजस करतना आमकां मस्त सारस्वत लोक मस्त हानी आमकां कॉन्टेक्ट आशिल्लें तशें ताणें आमकां हाजे फुडें तांगेले ऑर्डर केला आता इटालीन तूं वताना म्हळ्यार आमगेले स्टायला फूड कितें वय वय इटलीक हांव म्हगेल पूत आनी म्हगेल बायल ताका घेवन चमकलाची रांदप करचें म्हणून एक 10 दीस आशिल्लीची डेली आमी पावळो इडली ಸ್ವಲ್ಪ प्रकार दिता आशिल्लीची मेन हॉलिडेक एक तांकां तांगेलें एक हें आशिल्लें म्हळ्यार अशी जावका म्हळ्यार केळी पानां तो सात्वीक आहार पियव लसूण घालनाशिल्लें हय तसले एक कॉन्सेप्ट आनी आमगेले गांवचे टेस्ट व्हडले दिवस हय बटाटे हुमण तेव्हा तेणले बी करी ಅವನ सासाम बारीक इंट्रस्टिंग विषय म्हूण दिसता पळया इटॅलीन तूं इंडिया भायरी तेवे कशें म्हळ्यार सेलिब्रिटी तांगेल वर्ल्डीक आमगेले एक कल्चर संप्रदाय धार्मीक हें पुरो मन आदोवन करता म्हळ्यार आश्चर्य जाता केलो पटी ना बार लाग जालें तें इवन आमी वतना केळी पान हे पर आमी ओर्न तुम्ही जावन डायरेक्ट सर्व केला की वय वय कोणाक रणवीर कपूर वय वय ओहो बार लाग जालें तें म्हळ्यार लायक एक प्लेस तें आनी पुरो पानारी वाडचें पुरो सिस्टम बारी खूश जालें तांकां दीपिका पडकोणे पुढे सान आसतना पुणे कल्लारी म्हणून ताका बारी खूश जालें वय वय ताका कशें जाल्लें म्हणून आनी मस्त जेन्ना ताणें सेलिब्रिटी आयली थंय पुरो तांकां पुरो जनाक एक नमुने इवन आजी काही जाल्यार खंय आमी रांदप केलें व्हडलें आयल्यार विंगड जातीचे एक टेस्ट आसा पळय मंगळूरचे बारी खूश जाता सकड अशी बशी आनी हें पुरे जाल्लें गणेश माम आनी तुमी कोंकणी विशयारी तुमी थंय तुमकां रेस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्लें विंगडान आपोवन तुमी थंय
हंग तुम्ही जाऊन एक कोंकणी संमेलन कोरका म्हणून इथे दिसले तुमका ॲक्च्युली त्याने म्हणणारे गेट टुगेदर करूया म्हणून की ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಮೇಲೆ ಕೊಣಕ್ಕೆ ಏಕ ಆಪೋನು ಅಥವಾ ಆಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮಮ್ಮ ಆಪೋನು ನಾಟಕ ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ತಾಶಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಆಮೇಲೆ ಕಸಗೊಡು ಚಿನ್ಮಮ್ಮ ಕೇಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ತ ಮಕ್ಕ ತಾನು ಕಸಲೇಕೆಲ್ಲರಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಷಯ ಕಸಗೆ ಹಂಗ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬರೋ ಕರ್ತಾಶಿಲ್ಲ एक पटाशी उलयतना इत्या बेंगळूर ಅಂತ एक आता ॲक्च्युली मस्त कोंकणी आनी आसाची सगळे जण एक मेळ्ळ्या रे आयची संदर्भ अंतू म्हळ्यार आतां सोयरिका विशयार पुरो बारीक कश्ट आसा आनी होय मिगेल एक्सपिरियन्स अंतू हांव आतां केटरिंग म्हण करतना मस्त पळयत पळय विंगड खंयगी ओरिसा चल्लगी आमची गेल चेल्ली अशी पुरो आसतना मना एक बेजार तशी एक सामाजिक जावन चिंतन कोरका चिंतन करका अनेक समळ तांगेला हावस बापस पळयतना एक एक पाटी खूश अशें पुरो वर्डीक म्हण तेन्ना मना एक मना भितर एक बेजार आसता म्हळ्यार आमचे गेलेले ग्रूप करेक्ट एक तमिळांचे ग्रूप आनी आसतना एक चिक्के एक मना तो आनी तांणी पुरो उलयता पळय त्या विशयार एक जागृत हाडका जागृत हाडका आनी एक कसं म्हळ्यार कोंकणी उलयतले एक मेळा मेळगी जाल्यार एक त्याने म्हणणारे अनेक बिझनेसा विशय रे नाजाल्यार संपर्क वचना इवन बेंगळूर सगळे जन आसाची तांची तांतांनी आसाची ಒಟ್ಟು ಮೇಳನಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ताजे खातीर हांव एक ಸ್ವಲ್ಪ आमगेले दयानंद पै मामांगेले पळय डिस्कस कर अशें करया हांवें म्हणून केल्यार तांणी म्हळालें तूं मुखार बस म्हाका देखून तुका सपोर्ट करताची तशें हांव हें 2 वर्स भायर चांग जाल्लें तुम्ही गणेश माम पुराय तसंच हांव तुमकां एक आतां बँगलोर म्हणटाना तुमगे खंय जो कोणी सांगना तुम्ही राजकीय ट्राय करा म्हणून सांगला की नाही नाही म्हाका ते म्हळ्यार तुमकां संपर्क केलो अशी आसा आसा सगळे आसा जाल्यार हांव फ्री जावन कोणाय एज्युकेशना विशयी जाल्यार खंय जावं कोणाय निमगेले रे प्रति दीस म्हाका फोन करता मस्त जन तांकां हेल्प करता अशें पळय हांव बाकी पुरो म्हाका मेगेले केटरिंग काम सोडून हांव विंगड कामाक मस्त हें करना कित्याक म्हळ्यार मेगेल मागीर ते कितले कोणाक हेल्प जावं जाल्यार डे नायट हांव करचें तयार आसा तशें मागीर आनी कसले आमगेले युथ ऑफ GSB वीक्षकांक कसले तुमकां सांगू आस की यूथ ऑफ GSB बारी चांग एक कार्यक्रम करता आसाची आमकां मस्त खोशी हांव मस्त टायम दाखोवन हांव पळयता आसा फॉलोय करता आसा पयर रिसंटली काशी मठांत तो वॉयस ऑफ GSB भारी चांग जावन जाल्ले असल कार्यक्रम सगळे जण करता आसले रे जन मस्त प्रत्यक्ष म्हण न्ही परोक्ष जावन तो हेल्प जाता म्हणून म्हगेले मायंड आसता खंय जावं एक कडेन हेल्प जाता आनी एक धैर्य आसता आमगेलो असल जन आमगेलो ट्रास्ताना म्हण खंडीत अनेक गणेश माम आमगेले वर्ल्ड वायड तुला पळयता आसाच आतां तांकां एक हिंट दिल्ले तुमी इटली चमकले गल्फा चमकले USA चमकले म्हणून आतां हे तुला तुमकां एक मना तांकां एक मना येता गणेश माम आमगेलांगे तुमी येऊ का म्हणून तांकां तुमी कसं सांगताची जावकाला नंबर जावकाला दिवन सोडा खंडीत तुमी सांगायची माम तुमी नंबर सांगायची आनी तुमी खंय जाल्यार वच्चा रेडी आसा की म्हणून तांकांच एक डायरेक्ट सांगून सोडायची म्हगेलो नंबर 9000800163 आनी म्हगेले sonakaters.co.in म्हण वेबसायटांत आसा फेसबुकांत सोना गणेश नायक म्हण आसा वर्ल्डांत खंय जाल्यार हांव येवचें रेडी आसा तुमकां न्ही शिकोवचें जाल्यार कोणाकय रांदप शिकोवचें जाल्यार आमी रेडी आसाची नमस्कार येस गणेश माम इतले वेळ युथ ऑफ GSB कोडयालचे स्टुडिओ येवन मस्त विशय तुमगे लागीं आमी घेतले हाका परिचय म्हणून म्हणयता म्हळ्यार परिचय तुमगेले केन्नाय आसा आमकां एक तुमगेलो उलोवचो एक अवकाश मेळ्ळा म्हणून सांगून इतले वेळ मस्त विशय तुमी सांगले तुमकां युथ ऑफ GSB परवाना अनंत धन्यवाद नमस्कार तशी अखेरीक गणेश मामाल तुम्ही पूरे इंटरव्यू घेतलाय बहुशा आमकां दिला तसले एक समय निगदींतू पूरे विषय घेवचाक असाध्य अनेक पटी मेळल वळारी अवकाश मेळल वळारी उपास तांगे लागी आनी मस्त विषय तांकां विसर नासता पुरो एक म्हाका निम्मूचो विसर नासता पुरो हे पुराय अनेक पटी संदर्शना घेताची ह्या एक स्टार्स ऑफ GSBचे एपिसोड पळयला तुमकां अनंत धन्यवाद नमस्कार.